वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बर्डन पीपल, म्हणजे कितें जाता मॅनपावर वाडलो तर कॉस्ट वाडटा, सो ऑटोमॅटिकली टॅरीफ वाडटा. हे सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरून कित्याक आमी टॅरीफ हॅज टू बी एज प्रॉमीस की आमी जे बरोबर 24 वरां लायट दिना आमचो टॅरीफ स्ट्रक्चर वाडचो ना अशें आमी प्रॉमीस केलें आनी वी वील स्टे बाय दॅट. खंयचे तरी एक वर्तमानपत्रान दिलें की आमी टॅरीफ वाडयता. वी आर नॉट इन्क्रिजींग टॅरीफ ओन्ली जे आतां आमचे 5 फेब्रुवारी जे हियरींग आसता JRC आमचे जे चुकलेले आशिल्ले म्हणजे पीपल हू आर बेनिफिटींग इन द टॅरीफ म्हणजे 0 to 100, 100 to 200 ते स्लॅब आमी काडटा आनी डायरेक्ट जो 300 यूज करता डायरेक्ट 300चो स्लॅब पडटलो. ही गोश्टी आमी केल्ल्या टॅरिफाक. 95% जे मे चालू जावचे न्ही पयलीं म्हाका दिसता 7-8 तारखे मेयाचे कांदोली, तुजे आसगांव, शिवोली, तुजे अंजुना, कालांगूट, मागीर तुजे सगळी खंयची एरिया बागा, मागीर तुजे हांगा सगळं हांगा देंवता ती पार्रा, हे सगळे तो बेल्ट आसा पळय ट्युरिस्ट बेल्ट तो सगळ्यांचे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. 95% कोस्टल बेल्ट ऑफ नॉर्थ गोवा ऑफ नॉर्थ गोवा विल बी सॉल्व 95%. पेडण्या वाटतं लागला ते व्हडलो इशू ना, फक्त ते काय प्रॉब्लम कोस्टल बेल्ट हो कोस्टल बेल्ट जे परतून प्रॉब्लम तुमी हायलायट करता, लोक प्रॉब्लम सॉल्व करता, दिस विल बी सॉल्व. दिस इज की ऑल दीस सबस्टेशन आमचे एक्झिस्टींग EHV सबस्टेशन जे आमी आसा वी आर गोइंग टू मॉडर्नायज all EHV substations wherever we are trying to modernize by making them. कित्याक आतां फोंडे सारके सबस्टेशन which was built almost 50 years back तेजे कांयच अपग्रेडेशन करूं ना आनी वी आर गोइंग टू अपग्रेड दीस सबस्टेशन्स इन द एक्झिस्टींग थिंग. हे जे एक्सरसायज जो चालू आशिल्लो सो पक्का डिसिजन घेतला की 2 सबस्टेशन आतां नेक्स्ट 2 वर्सां आमी करचेच ना, पूण सालिगांवचो टेंडर 1 म्हयन्या भितर येतलो फॉर EHV स्टेशन. तेका लागून अनमेंड करता न्ही. अनमेंड म्हणल्यार कितें, अनमेंड म्हणल्यार कितें, लोक नासतना बेसीक रिक्वायरमेंट दवरतले, नाल्यार आख्खी टीम दवरूंक पडटा भितरले ते आमी कमी करतले.